कुळचलच्या कांय वाठारा सयत पुराय बार्देस तालुक्याची जीवनदायिनी आशिल्ले अस्नोडेच्या पार न्हंयेचेर प्रदुशणाचे संकश्ट आयिल्ले आसा। फाटल्या कांय वर्सांच्यान ही पार न्हंय प्रदुशणाच्या चपक्यात अडकिल्ल्याचें दिसून येता। हे न्हंयेत कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडत आसात। सध्या पार न्हंयेत वेगवेगळ्या सुवातींचेर निर्माल्या सयत प्लास्टीक आनी हेर कोयर साचिल्ल्याचें दिसून येता। भयानक आनी चिंता करपा सारकी गजाल म्हळ्यार हे न्हंयेत बॉयलर कोंबड्यांचे अवशेश आनी पिड्ड्यार नुस्तें उडोवपाचे प्रकार लेगीत घडटात अशी म्हायती कांय थळाव्या लोकांनी दिल्या। पार न्हंयेत प्रदूशण करपी लोकां आड कडक कारवाय म्हळ्यार दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी वर्सां पयलीं थळावे पंचायतीन दिल्ली, मात अजून लेगीत हाची कारवाय जावंक ना अशें दिसून येता। देखून हे पार न्हंयेत दिसान दीस प्रदुशणाचें प्रमाण वाडत आसा। हे पार न्हंयेचेर आयिल्ले हे संकश्ट पयस जालें ना जाल्यार फुडाराक हे न्हंयेच्या अस्तित्वाचेर हावळ येवपाची शक्यताय आसा, तशी भिरांतूय कांय लोक उक्तायतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।